आम्ही हालीं पळयल्यार आमचो चीफ ऑफिसर भरपूर त्रास घेता रेव्हेन्यू हाडपाक आनी ओवर टायम काम करता. इनफॅक्ट सांगपा म्हळ्यार मोती दोंगरा असेसमेंट करून सामको ओवर टायम काम करता. ते 192 जे एप्लिकेशन येयल्यार तेजेर हावस टॅक्स घालपाक. दो इट इज ते सर्क्युलर अपॉइंटमेंट जाता जायना तो एक क्वेश्चन दुसरो. पण ताज्या पयलीं सांगपा म्हळ्यार तांच्याच आरटीआय म्युन्सिपालिटींतल्यान जेन्ना आमी आरटीआय काडिल्लो तेन्ना आमकां मार्केटींग हे मेळ्ळें, प्रिमायसीस मेळ्ळी जाका हावस टॅक्सूय ना म्हणल्यार ट्रेड लायसन्सूय ना. इनफॅक्ट आमी एप्रिशिएट करता आसले ताका, सत्कार करता आशिल्ले आमी ताका. तितलोच एफर्ट ताणें मार्केटांत घालून हांगा ट्रेड लायसन्स आनी हावस टॅक्स असेसमेंट करून सपोज रेव्हेन्यू हाडिल्लो जाल्यार थंय बी वेस्ट जनरेट जाता, थंय बी कोण फारीक करना सॅनिटेशन फी. सो कितलोसो लाखांनी रुपया इतल्याशा कुडक्या साकून येता आशिल्ले, चड व्हडलें होमवर्क करपाक नाका आशिल्लें. सो आमी मागता ताचे कडेन इल्लोसो टायम थिंगाय डिवोट करचो आनी आपले दोनूय मार्केटांतल्यान रेव्हेन्यू हाडपा सारकें करचें, असेसमेंट करून ट्रेड लायसन्स घेवन आनी सॅनिटेशन फिजाची तांची चार्जीस लावन, कित्याक ताका उमेद आसा हे हाडपाक, रेव्हेन्यू हाडपाक. सो थंय मातसो इल्लो पावल घालचें म्हण आमची मागणी आसा.